फाटले लागीं वर्सभर जालें नळाक धड उदक येना. उदका खातीर हाल जाता. मात बिलां बरी वेळार येता म्हण आसय डोंगरीच्या लोकांची कागाळ. थळाव्यांनी आपली कागाळ घेवन बुधवारा भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयार बायणां मोर्चा व्हेलो. उदकाचो प्रस्न सोडोवचो म्हण लोकांची मागणी. RDX गोवा खातीर बायणाच्यान प्रसाद नायक. केला 4 फावटी खोडला, JCB हाडला. आम्ही स्वतः पैसे खर्च केला. इवन सुप्रेश मायेकरान पैसे खर्च केला JCBचे. पेट्रोल एक पैसो दिवंक ना. 4 फावटी मेन लाईन खडला. सगळे चेक केले तरी उदकूच मेळना. आज महिनो 2 महिने आले ते फायंड आउटूच करता. खंय तांकां फॉल्टूच मेळना. खटपाचे लेबर हाडपाचें काम पावपाचे आमचे पयशांनी. PW येता इन्स्पेक्शन करता वयता. पैसे आमचे मोडटा. हे सुप्रेश मायेकर म्हणटा किंवा विलेजस मोडटा पैसे. 1 रुपया PW दिना. उलट हे त्रास म्हणजे उदकाचे आता. ऑलमोस्ट 8 महिने 9 महिने झाले. सांगणे ते म्हणटा खबरूच ना म्हणटा. खडपाचे ताका खबर आहा. आमच्याकडून खडून घेता, पायप ओपन करून घेता. आणि आज उदक ना म्हणून ते कंप्लीट आमकां हे करता. गव्हर्नमेंट म्हणटा फ्री उदक दिता पूण तुमकां उदकूच मेळना. ना 16,000 रुपये ना 16,000 उदक ना तो 1 लिटर 1000 लिटर तरी येवंक जाय. 16,000 जे लिटर उदक आहा ते उदक कांयच ना जाल्या. सोल्युशन करून येईन जे आहा तो म्हणटा जुनियर आहा तो म्हणटा येयना. आमी येयक रावलो परमनंट सोल्युशन आमकां कितें दी. रावतले हांगा रावतले आमी वयचे ना. 8 दीस 15 दीस आमी येवन रावंड मारीत वयता. आतां काम धंदो सगळें भुरग्यांक सोडून हांगा वॅक्सिनेशन भुरग्यांची ताका सोडून हांगा येयला आमी आतां. आज कितें परमनंट सोल्युशन आमकां जावं भितर ते बोवाळ करतले कितें सामान ना परमिशन ना म्हणून ताजेर ते फटींग उलयता न्हू. ते फटींग तांकां करून गेले एक दीस कशें जाता. जाय जाल्यार ते करूंक शकतात पण ते करिना. जेव्हा कितें आमकां आन्सर कितें दिता तेजेर वचून आमी ठरयलें कितें करपाचें. आमी हांगाच रावता. आमकां उदक येयना आमी हांगाच रावता. सांजे सुद्दां हांगाच रावता. म्हाका एक सांग 8 महिने टँकर बी धाडटले तुम्ही की सांगला टँकर सुद्धा काय ना. पयलीसून खबर आमकां उदक येयना म्हणून. आता ह्या दिसांनी तर लीप आमकां एक थेंब सुद्दां कळना ना. नळ ना आल्यार टँकर सुद्धा धाडना ते. आज मेरेन एक टँकर धाडूंक ना. आमी चिकले वास्को वचून बाटले भरून घेवन येता उदक. तुमकां टाकी बांदपाक जागो आसा काय पयर येयल्लो पळय तांकां फोन केल्लो. ते मागीर रोखडेच पावले तापयले तांकां. ते आपोवन आशिल्ले मागीर टाकी बांदपाक जागो आमले येदी व्हडली टाकी बांदपाक हांगा तेजो जागो ना. व्हडली टाकी बांदपाक जागो आसता मागीर खंय जागो आहा ते सांगले. म्हटल्यार 8 महिने जाले आमकां उदक ना. 8 महिने वर्स जाले. 8 महिने जाले आमकां उदक ना. पयर आमी होय आसलो साहेब येयलो. आमी कन्सर्न त्या डिपार्टमेंट हेचे कडेन येयले JE कडेन उलयले. JE म्हणपाक लागलो आमी NOCक रावल्या. NOC आमकां रोड कटिंगाची NOC कितें तरी ते पायपलायन तेच्या पयलीं पायपलायन चेंज केली. तें चेंज करून पयलें आमकां उदक ना. आनी मागीर सेकंड म्हणपाक लागलो आतां रोड कटिंगाची. आतां हे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक जर रोड कटिंगाची NOC जर मेळना जाल्यार हे आमी लोकल जर NOC गेले डिपार्टमेंटाक जाल्यार आमकां मेळटली. हे आतां 8 दीस जाले आमकां तेंच्यांनी सांगलें ती हाडून दवरल्या आनी कितें हाडून दवरल्या म्हणून सगळें सांगलें तेंच्यांनी. पूण आयच्या डेटीक तेंच्यांनी प्रोसेस करूं ना. चारण्याचोय प्रोसेस जावना. रातचे येता बारीक येता 5 वयता मागीर आमकां उदक मेळना. आमी जाणटी मनशां तो आमी कितें बोरिंगार उदक हाडपाचें कित्याक लागून उदक आमकां त्रास आसय डोंगरी. सगळे वाड्याचेर उदक येता आनी आसय डोंगरीचें उदक कित्याक ना. हे सांगतात रोड फोडपाक परमिशन मेळोन सांगता. आता गेले 7 महिने तुम्ही कशे मॅनेज करता काय म्हणलं उदक त्या नासतना. बोरिंगाचे हांव पयशांनी हाडून घेता. म्हाजे कडेन उदक हाडपा जायना. 10 रुपयान एक जोड हाडून घेता हांव. आतां उस हाडून घेवन आता 7 महिने झाले तुम्ही पैसे मोडून उदीक पिता. हय 7 न्हू वर्स जाले आमकां उदक. वर्स जाले आता. म्हणू एक वर्स जाले आता. वर्स म्हणू शकता जालेच वर्स. आमी पयलींच्यान त्रास काडटा हांगा. आमी कामाक वचपाचें काय उदीक भरून रावपाचें रात म्हणून इतले आतां 8 महिने जाले एक दीस PWD डिपार्टमेंटान एक टँकरय आमकां टँकर सुद्दां आमकां प्रोवायड सादो दिवंक ना. एक टँकर प्रोवायड करून एक बाबा टँकर 8 महिने झाले. आता तू सांगता नळ ओपन करता उदीकूच येईना. उदीकूच येयना. बिला येता उदीक येईना. बिला आता ह्या म्हयन्यान सुद्दां येयले आमकां बिला. पण आमी बिला कित्याक भरपाचें जर आमकां उदकूच येयना जाल्यार. डिव्हिजन येयल्लो एक दीस कोण म्हणून हांव एकटोच येयल्लो. तो म्हणटा कितें मोटर बसोवपा जाय तो येवपाक ना. ते डुप्लिकेट घालूंक शकता म्हणटा तो. मागीर परत सिट्युएशन जातलें. तो मागीर म्हणपाक लागलो आतां मागीर तेंच्यांनी फोडून बी सगळें पळय तेच्या पयलीं बी तेंच्यांनी फोडून पळयलेलें. सप्लाय जावंक ना म्हणपाक लागलो. आतां ते तुमचे लुकाट न्हू आमकां कितें सांगता तुमी.